म्हादय वाचोवपा खातीर कर्नाटकाची सुरू असलेली कट कारस्थाना गोंया खातीर नवी ना। म्हादयचे उदक वळोवपा खातीर कर्नाटक सरकार यत्न करीत आसा। कर्नाटक विधानसभा वेंचणुके पयलीं हुबळी जाल्ल्या सभेत केंद्रीय घरमंत्री अमित शहान कर्नाटकाच्या फावरान केल्ल्या उलोवपा वयल्यान ताका केंद्राचोय आधार आसा हें स्पश्ट जातालें। मात निकाला उपरांत केंद्रांत आशिल्ल्या भाजप सरकाराक हे प्रकरण जड वताशें दिसतालें। कांय दिसां फाटीं बंगळुरांत सर्वपक्षीय बसका जाली। त्या वेळार कावेरी कृष्णा आनी म्हादय न्हंयचेर स्ट्रॅटेजीक चर्चा जाली। आता कर्नाटक सरकारान ताचे 227तले 195 तालुके म्हळ्यार 86% तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करून कर्नाटकात उदकाची सामकीच गरज आसा म्हणून दाखोवपाचो यत्न केला। दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत गोंयच्या शिमेवयले कारवारांतले 9 तालुक्यांचोय आस्पाव आसा। कारवारांतले हलियाळ, यल्लापूर, मुनगोड आणि शिरशी हे भीषण म्हळ्यार 100% दुष्काळग्रस्त म्हणून, जाल्यार जोयडा, कारवार, अंकोला, कुमठा आणि भडकळ तालुके मध्यम म्हळ्यार 50% दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केल्यात। कर्नाटक सरकारान आताच राज्यातील एकूण 195 जे तालुके आसात ते तालुके दुष्काळग्रस्त तालुके म्हणून घोषणा केली आसा। तेज्यात कारवार जिल्ह्यातील एकूण 9 तालुक्यांचो समावेश आसा। उरलेले ते होन्नावर, दांडेली आणि सिद्धापूर हे तालुके आसात ते दुष्काळग्रस्त तालुका नाव म्हणून घोषित केले आसात। या भागात जे पावसाचे प्रमाण आणि भात पिकांचे आणि इतर पिकांचे जे नुकसान झाला तेजो अहवाल तयार करून हे दुष्काळग्रस्त तालुके हे जाहीर केले आसात।